नमस्कार, गोमंतक टुडे येवकार हांव संजना काणेकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। संजीवनी साखर कारखान्याक रोखडीच मेळटली नवसंजीवनी, बेगीनूच काडटले निविदा। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंताची माहिती। अत्याधुनिक तंत्रज्ञानापासून पयस रावपी दोतोरांचेर जातली खर कारवाय। भलायकी मंत्री विश्वजीताची शिटकावणी। ड्रग डीलर अटलाक 3 दिसांची पुलीस बंदखण। हंजुण वाठारांत बेकायदेशीरपणान राबितो केल्ल्यान जाल्ली अटक। गुन्यांव फाटल्यान नागव्या धाड घालून सुमार 15 लाखांचो 26.304 ग्रॅम MDMA ड्रग्स केलो जप्त। ड्रग्स तस्करी प्रकरणात घानाच्या नागरिकाक अटक। पणजेच्या एका हॉटेलात बेकायदेशीर रितीन सुरू आशिल्ल्या IPL बॅटिंग रॅकेटाचो पुलिशेन केलो पर्दाफाश। ह्या प्रकरणात मूळ गुजरातच्या चौगांक अटक। लॅपटॉप मोबायल धरून 4,10,000 रुपयांचो मालवत जप्त। फाटल्या 5 वर्सांत शॉक लागून 12 कर्मचाऱ्यांक मरण, 112 जाणांक किरकोळ दुखापत। लुकसाण भरपाय म्हूण सरकारान फारीक केले 4,50,33,900 रुपया। आता खबरो विस्तारांत। गोंयकारांक बरी भलायकी सेवा दिवपा खातीर दोतोरांनी नव्या तंत्रज्ञानाकडेन जुळोवन घेवन ते आत्मसात करपाक जाय। पूण जे दोतोर अत्याधुनीक तंत्रज्ञान आपणावपाक सोदिनात तांचेर निश्चितूच कारवाय करतले, अशी शिटकावणी भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन दिल्या। म्हापशा मेगा भलायकी शिबिराच्या उक्तावण सुवाळ्यात मंत्री विश्वजीत उलयलो। दोतोरांनी नव्या तंत्रज्ञानाकडेन जुळोवन घेवन ते आत्मसात करपाक जाय। पूण जे दोतोर अत्याधुनीक तंत्रज्ञान आपणावपाक सोदिनात तांचेर कारवाय करतलो, अशी शिटकावणी भलायकी मंत्री विश्वजितान दिली। स्टेट केअर ही नवी संकल्पना घेवन लोकांमुखार वचपाचो आमचो यत्न आसा। हे येवजणेचो लाव दुयेती तशेंच जाणट्यांक जातलो। ते खातीर पुराय गोंयभर ज्येष्ठ नागरिकांक खातीर शिबिरांचे आयोजन करतले, अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें। टेक्नॉलॉजी जुनी वापरून आमकां लोकांक मरणाचे कडेन पावोवपाची गरज ना। टेक्नॉलॉजी जर डॉक्टर नवे टेक्नॉलॉजीचेर उपलब्ध करूं शकना ते डॉक्टरान राजीनामा दिवन कुशीक सरपाक जाय। आयज पर्यंत जाहीर केन्ना उलोवंक ना, पूण आयज हांव सांगता तुमकां, ह्या तरेचे बी डॉक्टराचे शिकपाक पळयना। ह्या तरेचे डॉक्टराक हांवें ठरयलां की फुडल्या आठवड्यान टर्मिनेट करून नवे तरेचे डॉक्टर जे गोंय राज्याचे प्रत्येक नागरिकाचे जीवन आमी वाचूं शकता त्या तरेचे डॉक्टर ह्या गोवा मेडिकल कॉलेजान काम करतले। आनी जे डॉक्टर अपग्रेड आपले नॉलेज करूं शकना तांकां भायरचो रस्तो दाखोवपाचो प्रयत्न आनी वेळ आयिल्लो आसा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। दारबांदोडीच्या संजीवनी साखर कारखान्याक रोखडीच नवसंजीवनी मेळटली। कारखानो सुरू करपा खातीर बेगीनूच निविदा जारी करतले। PPP तत्वाचेर हो कारखानो सुरू करतले, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान दिली। तशेंच उजगांवा गोवा डेअरीचो नवो प्लांट घालता, अशें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें। हैना करीत गोंय सरकारान निमणे संजीवनी साखर कारखानो परतो सुरू करपाचो निर्णय घेतलो। हो कारखानो PPP तत्वाचेर सुरू करतले, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान दिली। ह्या नादी संजीवनी साखर कारखान्याच्या जाग्यार इथेनॉल प्रकल्प सुरू करपाचो सरकाराचो विचार आशिल्लो। ते खातीर निविदाय काडिल्ली, पूण हे निविदेक कोणेच प्रतिसाद दिवंक नाशिल्ल्यान संजीवनी साखर कारखान्याकूच नवसंजीवनी दिवपाचो सरकाराचो विचार आसा। गोंयचे पयले मुखेलमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकार हांणी 1973 वर्सा हो कारखानो सुरू केल्लो, मात उपरांत 2019-20 वर्सा तो बंद पडिल्लो। कारखानो बंद जाले उपरांत ऊस उत्पादक शेतकारांनी कितलेशेच फावट आंदोलनां केली, तशेंच सरकाराक निवेदनाय दिल्ली। कारखानो बंद जाले उपरांत सरकारान साखर कारखान्याच्या सुवातेरूच इथेनॉल प्रकल्पा खातीर 2 फावटी निविदा मागयल्ल्यो, मात ताका कोणेच प्रतिसाद दिवंक नाशिल्लो। ताकाच लागून घडये सरकाराचो विचार बदललो आसूये। दुसरे वटेन उजगांवा गोवा डेअरीचो नवो प्लांट घालता म्हणूनय मुख्यमंत्र्यान सांगलें। संजीवनी सुरू करता आमी परत टेंडर येतलो आता रोखडोच। ऑलरेडी PPP प्रोसेस केला, संजीवनीचो टेंडरूय रोखडोच ना गोवा डेअरी आसा तेच आसतली। आमी नवीन गोवा डेअरीचो प्लांट सेटअप उजगांव करपाचो आनी कारण हो ओल्ड जाला, ऑलमोस्ट 50 years। नवीन करता। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।
गोळे वखदांच्या वेव्हाराक लागून देशभर खवदळ घालपी खापो गुन्यांवकार अटालाक म्हापशेच्या JMFC कोर्टान 3 दिसांची पुलीस कादळ फरमायल्या. फाटले 4 म्हयने कसल्याच कायदेशीर परवान्या शिवाय अटाला हणजूण वाठारांत बेकायदेशीरपणान रावतालो. हे विशीं हणजूणच्या एका थळाव्यान पुलिशेन कागाळ दाखल केल्ली. गोळे वखदांच्या व्यवहाराक लागून देशांत खवदळ घालपी खापो गुन्यांवकार अटाला उर्फ यानीव बेनाहिम हाका म्हापशेच्या JMFC कोर्टात 3 दिसांची पुलीस बंदखण फरमायल्या. फाटले 4 म्हयने कसल्याच कायदेशीर परवान्या शिवाय अटाला हणजूण वाठारांत बेकायदेशीरपणान रावतालो. दुसरे वटेन फॉरेन्स कायदो फाट्यार मारून अटालाक आपल्या घरांत बिराडाक दवरिल्ल्या फ्लॅट धनी परम वळटियाड हणजूण पुलिशेंत गुन्यांव नोंदयला. अटाला कितले दिसा रिमांड मारला? 3 दीस पुलीस कस्टडी. ओके. आनी खंयच्या केसीन ताका सद्या अरेस्ट केलो अंजुना पुलिशेन? ओव्हरस्टेइंग. तेकडे काय प्रॉपर डॉक्युमेंट नासले वॅलिड? चालू आसा. येस. 3 दिसाचो रिमांड न्हू सर? येस सर. गोमंतक TV खातीर स्नेहा हसोटीकर. नागव्या बार्देसान गुन्यांव फाट्यान धाड घालून दुबावीत सेबेस्टियन डुहा या 35 पर्यायीच्या घाना नागरिकाक अटक केली. या दुबाविता कडल्यान सुमार 15 लाखांचो 26.304 ग्रॅम MDMA ड्रग्सा सयत एक दुचाकी जप्त केली. या दुबाविताक 4 दिसांची पुलीस बंदखण दिला अशी माहिती गुन्यांव फाट्याचे पुलीस अधीक्षक विकास देयकर हांणी दिली. फुडलो तपास सुरू आसा. कितले सर रिमांड सद्या मारलो सर? 4 दीस रिमांड. तेजे एक्सटेसिव टॅबलेट्स मेळ्ळे आपल्याक 60 नंबर ऑफ टॅबलेट्स आणि टोटल वेईंग 26.304 ग्राम्स जाता. सो म्हणून इट इज इलिगल आणि कमर्शियल क्वांटिटी. सो इन दॅट केस ताका मागीर अरेस्ट केलो. हय, तो आपली तेगे कस्टमर आहा पळय ताका सप्लाय करपाक येयल्लो. सो आमकां ते इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें. पयलीं आमी ते ट्रॅप केलो. तसो तो येयलो ताका आमी मागीर दवरलो. तें चालू आसा कित्याक तेणी खंयच्यान हाडला तेजे वांगडा आमी कोण आहा ते चालू आसा. ती तेजे कडेन ब्लू कलर फॅसिनो मेळ्ळी आमकां स्कूटर. ताचे भितर ते तो घेवन येयलो. राती आमी पंचनामा स्टार्ट केला. सकाळी लेट नायट ताका अरेस्ट केला. रिमांड 4 दीस. फर्दर इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. आमचे SP क्रायम राहुल गुप्ता सर आणि राजेश कुमार साहेब DYSP राजेश कुमार साहेब हाडले. पणजे पुलिसांनी पणजेच्या एका हॉटेलात बेकायदेशीर रितीन सुरू आशिल्ल्या IPL बॅटिंग रॅकेटाचो पर्दाफाश केलो. ह्या प्रकरणात मूळ गुजरातच्या 4 अटक केला. तांचे कडल्यान 6 मोबायल फोना सयत एक लॅपटॉप मेळून 4,10,000 रुपयांचे सामान जप्त केला. राज्यात बेकायदेशीर रितीन चलपी गैरकारभाराच्या प्रकरणांनी वाढ जायत चल्ला. सध्या IPL क्रिकेट सर्त चालू आशिल्ल्यान सरसपणान बॅटिंग लावप चालू आसा. परवरी उपरांत आता पणजे पोलिसांनी पणजेच्या एका हॉटेलात बेकायदेशीर रितीन सुरू आशिल्ल्या IPL बॅटिंग रॅकेटाचो पर्दाफाश केलो. ह्या प्रकरणात गुजराताच्या मनीष कुमार कृष्णानी, गोपालबाई क्रोकरा, संदीप पंचवानी आणि जितेंद्र कर्मानी हांकां अटक केले. तांचे कडल्यान 6 मोबायल फोना सयत एक लॅपटॉप मेळून 4,10,000 रुपयाचे सामान जप्त केले. स्नेहा असोटीकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. फाटल्या 5 वर्सांत शॉक लागून वीज खात्याच्या 12 कर्मचाऱ्यांक मरण आयले. जाल्यार 112 कर्मचाऱ्यांक किरकोळ दुखापत जाली. दुखापत जाल्ल्या तशेंच मरण आयिल्ल्या कर्मचाऱ्यांक वीज खात्यान लुकसाण भरपाय म्हूण 4,50,33,900 रुपया वाटले. फाटल्या 5 वर्सांत वीज खात्याच्या 12 कर्मचाऱ्यांक शॉक लागून मरण आयले. जाल्यार शॉक लागून खांब्यावयल्यान पडून आनी गाडयेच्या अपघाताक लागून 112 जाणांक किरकोळ दुखापत जाली. हातून 58 लायन हेल्पर, 34 सहाय्यक लायनमन आनी 33 लायनमनांचो आस्पाव आसा. शॉक लागून मरण आयिल्ल्या दर एकल्याच्या फॅमिलीक 17 ते 27 लाख रुपया लुकसाण भरपाय दिल्या. जाल्यार किरकोळ जखमी जाल्ल्यांक उपचारा खातीर 10 ते 20,000 रुपया दिल्यात. शॉक लागून कितल्या जाणांक आयले मरण? दिवचले 3 तिगूय जाणांक मेळून 64,95,000 दिली लुकसाण भरपाय. म्हापशा 5 जाणांक 1,26,83,000 दिली लुकसाण भरपाय. थिये 27 लाखांची दिली लुकसाण भरपाय आणि फोण्या 51 लाखांची दिली लुकसाण भरपाय. मार्च म्हयन्यात जाल्ल्या बजेट सेशनान MLA क्रूज सिल्वान एक क्वेश्चन घातलेलो जो पॉवर डिपार्टमेंटाक आनी तितून तेणे विचारलेले की फाटले 5 वर्सांत जे लायनमॅन असतात किंवा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे जे वर्कर्स असतात ऑन ड्युटी कितले जाण एक्सपायर जाल्यात आनी कितले फेटल एक्सिडेंट कितले नॉन फेटल एक्सिडेंट जाल्यात हेजो सगळो डेटा मागलेलो. तितून जे पॉवर डिपार्टमेंट आसा तेणी सांगलेले आसा 112 नॉन फेटल एक्सिडेंट फाटले 5 वर्सांत जाल्ले आसात. तशेंच 12 एक्सिडेंट जे आसात तितून फेटल एक्सिडेंट जाल्ले आसात. म्हणजे 12 जाणांनी आपलो जीव उडयल्लो आसा.
जाल्यार हे ऑन ड्युटी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे हे जे 12 जाण आसात तांकां कॉम्पेन्सेशन मेळिल्लें आसा, पूण ते कॉम्पेन्सेशन फक्त 17 लाख ते 27 लाख हेजे मदीं तेंचे घरा कडेन कॉम्पेन्सेशन पावलेलें आसा. जाल्यार नॉन फेटल जे एक्सिडेंट जाल्ले आसात तांकां फक्त 10,000 ते 20,000 त्यांच्या उपचारा खातीर तेंचे घरा पयशे पावलेले आसात. सो आता खंय ना खंय प्रश्न येता जेन्ना इतकी सगळ्यो ज्यो केसीस ज्यो गोंयांत दिश्टी पडटात, म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी स्टाफ जो आसा तो सदांच आमी पळयतात आपली लायफ रिस्कान घालून हे जे सगळे काम आसता ते करचे पडटा. खुबशे अशी कामां आसतात जे इलेक्ट्रिसिटीची कामां आसतात ती खुबशे अशी ते आपले लायफ रिस्कान घालून करतात. पूण हितून खंय तरी हे काम करता आसतना तेंची सेफ्टी तितलीच गरजेची आसता आनी तेंची सेफ्टी जी आसा ती खूब म्हत्वाची आशिल्ल्या कारणान सरकारान सुद्दां तांकां जे जाय ती कीट असतात ती वेळोवेळी दिवपाक जाय. आनी त्याच बरोबर समज ते थोडे कर्मचारी समज ते कीट वापरनात, सारके कीट वापरनात म्हणून हे जे अपघात समज जातात जाल्यार तेजेर सुद्दां सरकाराचें खंय तरी लक्ष आसपाक जाय. तेजेर सुद्दां खंय तरी सरकारान कंट्रोल करपाक जाय, जेणे करून अशे जे जीव वयतात आनी किंवा बारीक किरकोळ जे अपघात जातात तेजेर सुद्दां खंय तरी सरकारान कंट्रोल हाडपाक जाय. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन साहिल खडी बरोबर हांव गौरेश गांवकर, पणजेसून. जल्म सुवाळो पायणे आनी हेर विधी सयत गोंयभर वेगवेगळ्या वाठारांनी हनुमान जल्मोत्सव व्हडा उमेदीन मनयलो. शेकड्यांनी भाविकांनी रामभक्त मारुती रायाचे दर्शन घेवन सेवा ओपली. पळयात गोंयभरच्या देवळांनी मनयली हनुमान जयंतीची खिणचित्रां. हांगा आमच्या सुधा कॉलनीत मारुतीचें देवूळ आहा. हें मारुतीचें देवूळ आतां गेली 40 वर्सां पासून हांगासर आमचे हनुमान जयंती मोठ्या उत्साहान साजरी केली वयता. त्या खातीर बऱ्यापैकी भावीक येतात. सकाळीं आमच्या हांगासर 5 प्रवचन चालू जाता. प्रवचन जालें की मागीर जल्मोत्सव जाता. जल्मोत्सव जालो की सगळे लोक तीर्थप्रसाद घेतात. मागीर धार्मीक विधी असतात. लोक सगळे ते धार्मीक विधी जाले की आमचो महाप्रसाद आसता. ताका सुद्दां मारुती देवाचो आशिर्वाद घेवपाक बरेचशे लोक येतात. आनी सांजचे आमचे वार्षिक पद्धतीप्रमाणे आमच्या सुधानगर ते भुरगीं असतात शिक्षणाक बी आपण बरी हे केल्ली तांकां आमी पारितोषीक दिलें वयता. तशेंच सांजचे मागीर हांगा एक सांस्कृतीक कार्यक्रम केलो वयता आनी अशें करून ह्या कार्यक्रमाची सांगता जाता. जे वर्साच्या वर्सा प्रतिसाद कसो मेळटा? ह्या आमच्या कार्यक्रम वर्सा प्रसाद वाडत चल्लेलो आहा. म्हणजे पयलीं जे लोक आसले तेच्या पेक्षा दर वर्सा मोठ्या प्रमाणान लोक वाडटात. लोकां कडल्यान बरो प्रतिसाद मेळटा आनी आमचे जागृत मारुती देवस्थान म्हणून सगळे कडेन कारणाची प्रचिती खूब जाणांक येयल्ली आहा. बरेचशे लोक हांगा पयसल्यान येवन ह्या देवाचो आशिर्वाद घेतात. श्रीराम वर्षपद्धतीप्रमाणे हनुमान जयंतीचा उत्सव गिमोणे स्थळान बेळगांव गांवां आज साजरो सकाळी केला. पहाटे 5:30 वाजता कीर्तनाचो कार्यक्रम जालो. कीर्तनाच्या नंतर 3:30 सुमार श्री हनुमान जन्मोत्सव साजरो जालो. उत्सव रामनवमी उत्सव महाजन जे आज अनु वाचले त्यांच्यानी सगळ्यांनी प्रार्थना करून आरती व्यवस्थित आरती करून सगळ्यांक तीर्थ प्रसादाचो लाभ सगळ्यांक दिलो. आनी आज हो मोठो उत्सव साजरो आज जाल्लो आसा बरे भशेन. आनी भक्तजन महाजन आनी सगळे ज्ञाती बांधव इतर सगळे जे
हनुमंत जन्म जाल्ल्याचो सोहळ्याचो उत्सव लाभ घेता, दर्शन घेता चालू आसा. असो आज आमचो जय श्रीराम. दर वर्सा जशें जाता तशें ह्याय वर्सा मोठ्या प्रमाणात हनुमान जन्मोत्सव, त्याच प्रमाणे आमगेली पयल्या दिसा हनुमान जन्मोत्सव आनी मागीर लागून 2 दीस जत्रोत्सवाची सेवा जाता. ह्याय वर्सा मोठ्या प्रमाणात बाल हनुमानाचें दर्शन घेवन लोकांनी आशिर्वाद घेतलेलो आसा. फुडें जत्रोत्सव मोठ्या आनंदान उत्साहान जातलो. गेल्या वर्सा पासून कमिटीन हांगा रथोत्सवाची सेवा चालू केल्ली आसा. म्हणजे गेल्या वर्सा आमी पयल्याच दिसा रथोत्सव काडलेलो. ह्याय वर्सा त्याच प्रमाणे पयल्याच दिसा रथोत्सव काडला. आज सांजची पालखी, कीर्तन. मडगांव एसटीपीडीए मार्केटाची सुवात सामकीच हळशिकावणी जाल्ली आसा. वचत थंय कोयराच्यो राशी साचिल्ल्यान गिरायकांक मार्केटांत येवनूच कशें दिसना. उक्ताडार उडयल्ल्या नुस्त्याच्या कोयराक लागून तर नाक तोंड धापून यो वच करचें पडटा. नगरपालिकेन बेगोबेग हाची दखल घेवन कोयराची ही समस्या सुटावी करची अशी मागणी नगरसेवक कामील बरेटोन केल्या. आता आमी मडगांवच्या फिश मार्केटान आसा, म्हळ्यार एसटीपीडीए ग्रावंड एसटीपीडीएच्या मार्केटान अशी परिस्थिती आसा. हांगा पळोवपाक गेल्यार आतां हे सगळे पळय हांगा सरावंडींग आहा पयल्यार इतले पळय सगळे प्लास्टीक जी बॉक्सां सगळे हांगा मारिल्ली आहा. दुसरी म्हणल्यार आख्खी गार्बेज अशी आहा की प्लास्टीक सगळे आख्खे लोकांक शेतान घातले आहा. लोकांक अशे त्रास जावपाक शकता. खुबशे हिंगा लोक शेतां रोयताले, आतां लोकांनी शेतां बंद केली कित्याक ही गार्बेज सगळी शेतान वता म्हणून. दुसरें म्हणल्यार हांगा जे पळय सगळीं नुस्तें कापता, नुस्त्याची कल्लां जावं नुस्त्याची बोडकां जावं सगळे कावळे खावन हांगा सगळे हळशीक करता. हाजेर कोण लक्ष घालतलो? हे एचजीपीडी करता कितें? हेंचेर बेगीचेर लक्ष घालपा जाय. तेच परी आमची म्युन्सिपाल्टीन हेजेर लक्ष घालपा जाय. कित्याक सगळे कलेक्शन करता आमची म्युन्सिपाल्टी, हाजेर लक्ष घालपा जाय. कित्याक हे लोकांचे हेल्थ प्रॉब्लेम जाता. जितले कडेन आतां गेलो जाल्यार एसपीडी मार्केटान आयलो पयले लोक हाका लागून येना कित्याक आख्खे गटरांत सगळे किडी पडले आहा. हाजेर निवळसाण ना. हें कितें चल्लां? हेजेर कोण लक्ष घालतलो? हे एचजीपीडी एचजीपीडी जी कमिटी आहा, एचजीपीडीची जे चेअरमॅन हेजेर लक्ष घालपा जाय, पळोवपा जाय हांगा लोक कित्याक येना ते. हांगा हे मार्केटान कोण येवपाक सोदना कित्याक आख्खे मडगांव फातोर्डाचे आनी अख्खे सालसेटीचे लोक इतलो आमचो कितें म्हणटा तो इतलो बरो मार्केट केल्लो. हे मार्केटार लोक येवपाक विटल्या कित्याक ही इतली घाण की पळोवपाक गेल्यार सगळी प्लास्टीक हांगा प्लास्टीक जें पडलां पळय हे प्लास्टिकाचें कोण घेता लक्ष घालता. हांगा तशी मागीर हांगा ती प्लास्टीक पासून गोरवां आहा पळय ती गोरवां प्लास्टीक खाता आनी मागीर म्हणटा अशें दुयेंस जाता. आमगे दूद मेळपाक प्रॉब्लेम जाता. हाजेर लक्ष घालपा जाय. कित्याक आमची म्युन्सिपाल्टी आहा तेन्ना हांव चेअरमॅन म्हळ्यार म्हजो रायट आसा की म्हाका चॅक करपाचो आनी लोकांक बरी सुविधा दिवपाची. हाजेर लक्ष ताबडतोब घालचे एसजीपीडीचे आमचे चेअरमॅनान आनी ते कमिटी आनी दुसरे आमचे म्युन्सिपाल्टी आमच्या अध्यक्षांनी चेअरपर्सनान तेणें लक्ष घालपा जाय. बेगीन घालून लोकांक सुविधा बरी दिवपाक जाय. आनी जे लोक आमचे मार्केटीन सालसिटीचे आमचे फामाद आनी असो वास मारतात लोक मार्केटी नुस्तें घेवपाक येता आसतना लोक नाका दवरून येतात. अक्षर खूब वायट अशें जावपाक जायना. आमी दाखोवपा जाय आमचे मडगांव फातोर्डा इतली क्लीन अशें म्हण दाखोवपा जाय. हाजेर आमची चेअरपर्सनान हाजेर लक्ष घालपा जाय आनी ताबडतोब क्लीन करून उडोवपा जाय आनी तेंचेर कारवाई करपाक जाय. जे कोण अशी करता तेंचेर इमिजिएटली तेंचेर नोटीस काडून तांकां फायन मारपाक जाय.
मोपा विमानतळाचेर रेंट कार आनी थळाव्या टॅक्सी कारां मदीं भाडें मारपा वेल्यान वाद जालो. मोपा विमानतळाचेर रेंट कारींनी भाडीं मारची न्हय अशी मागणी करीत थळाव्या टॅक्सी कारांनी पेडण्यां येरादारी खात्याच्या अधिकाऱ्यांक भेट दिली. कोण तरी घेवन येतालो कॅश आणि ताका आमच्या भुरग्यांक सरळ सांगलें बाबा थंय रेंट कॅब अलाउड ना. ते बाकी पुलिसाक घेवन थंय जो ड्युटेक पुलीस आसलो मोपा एअरपोर्टार ताका घेवन आमचो निखिल महाल हेणी ताका सांगला हांगा रेंट कॅब अलाउड ना, भितर गेल्यार तुमकां फायन पडटली. तेणी खंयचो रिवेंज घेतलो कोण जाणा, परतून तेणी कावंटर अटॅक आमच्या भुरग्यार केलो आणि आमच्या अगेन्स्ट हे केला, कंप्लेंट केला. म्हणजे आमच्या भुरग्यांनी ताका त्रास केलो कॅस्टांक बी. आमच्या भुरग्यांक एकूय फावटी थंय गॅस्टाक त्रास करूंक ना केन्नाच. आमचे भुरगे फक्त सांगताले बाबा हांगा ते बाकी पुलिसांक घेवन हांगा रेंट कॅब अलाउड ना, सो तुमी हंजान चला तुमकां फायन बसतली म्हणून. सो तेंच्यांनी ते आतां FIR बीन जाले पळय आमच्या भुरग्याचे, ती टोटल इनलिगल FIR जाल्लेले आहा. म्हणजे तितून कांयच तथ्य ना. 9,000ची गरज ना, आम्ही 90 जाण पुरे, 170 नाका 90 जाण पुरे. आम्ही शिव वॉरियर्स मराठा, आमकां कोणाची गरज ना आहा. आम्ही हे मेसेजी थ्रू क्लियर कट मेसेज दिता. आम्ही खंयच्याय पोझिशनाक रेडी आहा, खंयची रायट टू फायट करपाक खंयसराय आम्ही रेडी आहा. आमकां कमी समजपाचें न्हू. आयज जर रेंट कॅबी बंद केले, हांव आयज क्लियर कट मेसेज दिता, शिव वॉरियर्सान केले. कित्याक केले, एफर्ट घेतले, तुमची दादागिरी कोण आम्ही बंद केले ते. जेन्ना तुम्ही इरेग्युलेटरीज वाडयली थंयसर, जेन्ना तुमचे जे पर्सनल गाडी आयज भाड्याक दितात, अजूनय दितात ते थंय. टॅक्सी आहा पळय ते सगळ्यांचे न्यू टॅक्सी आहा. आम्ही करता धंदो हांगासर. आमचे एसोसिएशन आहा, आमच्या एसोसिएशनान 200-250 सुमार भुरगे आहा. आमकां हांव मागता CM सरा कडेन की ऑलमोस्ट आमकां 300-350 परमिटां इश्यू करा रेंट कारीची. पेडणेकारांक, मोपाकारांक, मोपा एअरपोर्टाचेर कोण बिझनेस करता टॅक्सी कार तांकां करा. आमी अजून हो डिमांड करूंक नासलो, पण आता हेच्या फुडें आमी हो डिमांड करतले. आमी CM कडेन वयतले आनी रेंट कार परमिट्स आमकां इश्यू करा म्हण आमी सांगतले. आनी जितले आमचे कोण इच्छूक आहा टॅक्सी कन्वर्ट करपाक रेंट कारीन आनी रेंट कारी सर्वीस दिवपाक, तांकां सगळ्यांक आमी ते दिवपाक लायतले गाडयो. बेरेस्तारा राती 2:70 कांचाक गेल्ले कडेन तरणाट्याक मरण आयिल्लें. ह्या प्रकरणात पुलिसांनी अभिजीत देसाय हाका ताब्यांत घेवन तपासाक सुरवात केल्ली. कांचाक वापरिल्ले पिस्तूल लेगीत जप्त केल्ले. आतां अभिजीत देसाय हाका 5 दिसांची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त फर्मायल्या. कायद्यान बंदी आसून लेगीत गोंयांत लोक रानात वचून रानटी जनावरांची शिकार करतात. 2:70 रानात गेल्ले कडेन जाल्ल्या दुर्दैवी घडणुकीत हेमंत देसाय हाका फार लागून मरण आयलें. हेमंत देसाय आणि अभिजीत देसाय हे दोगांय बिरेस्तारा राती रानात कासाक गेल्ले. शिकार करतना हेमंताक फार लागून तो जखमी जाल्लो. जखमी अवस्थेत ताका वाळपयच्या सामाजीक भलायकी केंद्रात हाडलो तेन्ना दोतोरांनी ताका मरण आयिल्ल्याचें सांगलें. ह्या प्रकरणात पुलिसांनी अभिजीत देसाय हाका ताब्यांत घेवन पिस्तूल लेगीत जप्त केल्ले. आता ताका 5 दिसाची न्यायालयीन कादयची ख्यास्त फर्मायल्या. गोमंतक TV खातीर सपना सामंत. उत्तर गोंयांत कोयराचो प्रश्न सुडावो करपा खातीर सगळ्या पंचायतींक कोयराची व्हॅन दितले अशें आश्वासन उत्तर गोंयचो खासदार श्रीपाद नाईक हांणी दिलें. तशेंच शुक्रारा साल्वादोर द मुंडो पेना दे फ्रांस आनी बिरोंडा पंचायतीक 3 हर्स व्हॅन सुपूर्द केली. ह्या वेळार परीचे आमदार डॉ. दिव्या राणी, जिल्लोधिकारी स्नेहा गीते आनी हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले. बेगीन दिवपाचो प्रयत्न आमचो सगळो आसा. जवळ 5 टर्माच्या हातूंतल्यान आमी जो तुमचे रिपोर्ट दिल्लो तातूंतल्यान आमचे 1200 पेक्षा जास्त आनी आतां जे एक प्रोजेक्ट जाता हो फाटलो जो प्रोजेक्ट नवीन एशियन प्रोजेक्ट घातिल्ले आसात आनी म्हणून जवळ एक टर्माक 200 एवरेजली 200 प्रोजेक्ट ताचे पेक्षा जास्त प्रोजेक्ट हे आमचे जाल्ले आसात. येणाऱ्या काळात हे प्रोजेक्ट फुडें वतले. म्हाका सगळ्यांचे आभार मानून दिसता की गांव विकसीत जालो की आमचो राज्य विकसीत जालें. राज्य विकसीत जालें की देश विकसीत जालो. ही सादें इक्वेशन आसा आनी त्या माध्यमांतून जे लोकांक जनतेक जे कितें अडचणी आसात गांवांत त्यो अडचणी त्या प्रपोजलाच्या माध्यमातून आमचे कडेन हाडटात आनी आमी तो खासदार निधीतून संपूर्ण व्यवस्थितपणे दिवपाचें काम केल्लें आसा. हांव आजच्या ह्या प्रसंगी सगळ्या पंचायतीचे, म्युनिसिपालिटीचे, आमच्या आमदाराचे, सरकाराचे आभार व्यक्त करता. कलेक्टराचे आभार व्यक्त करता की ताणें वेळोवेळी आमकां मदत दिवन हे प्रोजेक्ट पूर्ण करपाक आमकां मदत केली आनी त्या बद्दल मना पासून देव बरें करूं म्हणटा. येणाऱ्या काळात जे प्रोजेक्ट आमचे येतले ते बेगिना बेगीन इम्प्लिमेंट करून जनतेपर्यंत त्या पैशाचो उपयोग वेळ न काडटा बेगिना बेगीन तो प्रोजेक्ट जर कंप्लीट जालो जाल्यार लोकांचे एका आनी लेबर दिसता तांकां तो फायदो जाता जनतेक त्या गांवचो. प्रत्येक पंचायतीक आमी गार्बेज व्हॅन पावोवपाचें काम तेणी मागून किंवा न म्हाका प्रत्येक कडेन गार्बेज आसता आनी गार्बेजी भाड्यान ते पंचायती गरीब आसतात तांकां जमना. त्यामुळे प्रत्येक पंचायतीक
गार्बेज बॅन दिवपाचे आमचे गोंयचे सगळे पंचायती म्हणटात. गोंयचे सगळे पंचायती म्हणजे म्हज्या हांव म्हणू शकता माझ्या नॉर्थ गोवा म्हणून साऊथ गोवाच्या एमपीन ठरोवंक जाय. आज तांच्या मार्फत MPLAD मार्फत आमकां म्हजे पंचायत पर्याची भिरोंडा पंचायतीक आज एक हर्स व्हॅन मेळिल्ली आसा. ही खूब तेंपाची आमची मागणी आशिल्ली. ताजे बरोबर हांगा ह्या कार्यक्रमाक आमचे नॉर्थ गोवाचे कलेक्टरी आसा, म्हजे पंचायतीचे सरपंच उदय आसा आनी म्हजे दुसरे पंच मेंबर्सूय आसा आनी खूब आमी आभारी आसा की सरा खातीर आमकां ही हर्स व्हॅन मेळिल्ली आसा. ताजे बरोबर जी सत्तरीन खुबशीं कामां इतले वर्सां तांचे मार्फत MPLAD फंड्सा मार्फत कम्युनिटी हॉल जावनी अशे खूब प्रोजेक्ट्स वेगळ्या वेगळ्या पंचायतीन तांणी केल्ले आसा इतल्या वर्सां. आनी म्हाका खात्री आसा की आतांय बी आमी जे नवे प्रोजेक्ट्स तांचे कडेन पावयल्या ते आतांच म्हणटाले त्या भशेन बाकीचे पंचायती खातीर हर्स व्हॅन म्हणा, ॲम्ब्युलन्सी म्हणा की गार्बेज व्हॅन्स तेय बी जे कितें मागणी आसा आमच्या पंचायतीची कम्युनिटी हॉला बद्दल म्हणत जाल्यार देवळाचें कितें सुंदरीकरण आसता ते बी कितलेशे आमी प्रपोजल्स घाल्ली आसा. थोडी तांणी प्रपोजल्स पास जाल्ली आसा, थोडी ऑन द वे आसा. पूण म्हाका खात्री आसा की फुडल्या 5 वर्सां ती डेफिनेटली इतले वर्सां जशे आमकां तांचो पाठिंबो मेळ्ळा हाजे फुडल्या 5 वर्सांक डेफिनेटली मेळटलो. सनी फर्नांडीसान केल्ल्या हॅट्रिक गोलांच्या बळग्यार सेंट अँथनी ऑसोल्डान दिकरपाली स्पोर्ट्स क्लबाक 5-1 गोलान हारयत आलेम रोलिंग ट्रॉफी फुटबॉल सर्तीच्या क्वॉर्टर फायनलीन प्रवेश केलो. ही मॅच राय फुटबॉल खेळा मैदानाचेर जाली. ऑसोल्डा स्पोर्ट्स क्लबाच्या सनी फर्नांडीसान मॅचीच्या 9व्या, 38व्या आनी 42व्या मिनटाक गोल केले. तशेंच अक्रम आनी वेलरॉय कार्दोजान ऑसोल्डाची गोल आघाडी 5 वयली. दुसरे वटेन दिकरपाली स्पोर्ट्स क्लबा वतीन अजय राजान 16व्या मिनटाक एकोडो गोल केलो. बॉल लागले आमी जिखली न्हू, खूब बॉल लागली, जिखली तेन्ना बॉल लागता, पिड्या जाता तेन्ना दूख लागता. आनी कितें बरें जावंक शकतालें गेमीक? गेमी कितें सांगो जाण एकल्या प्लेयराचे आनी स्टँडर्ड इम्प्रूव जावपा जाय. बट वी आर ट्रायंग आवर बेस्ट न्हू. आमी हेड्याचे फुटबॉलार फिल्डाचे आसतना वी गीव आवर ऑल. आतां ह्या यंग बर्डिंग्स भुरग्या फुटबॉलान भितर सरतात तांकां तूं मेसेज कसली दिता? उमेदीन खेळपा जाय. पयलीं सद्या उमेद आसपा जाय तांकां. आमकां उमेद आहा ते भाशेन पयलीं प्लेयरां पळय उमेद आहा. पयलीं प्लेयरां पळयन आमी खेळपा लागले फुटबॉल आनी आमी पळय ते खेळनाय जाल्यार आनी मुखार आनी कांय ना. तुजे फ्युचर्स प्लॅन्स कितें आसा? म्युजिकांतूच रावपाचो, फुटबॉलांत रावपाचो, कितें करपाचो? दोनूय करपाचो. As long as my body can take football and music, that's it, by God's grace. कितल्या वर्सां जालें तूं फुटबॉल खेळताय? ऑलमोस्ट 21 जाली. आयची गेम तुका कशी लागली? आयची गेम म्हाका चड बरी लागली. कित्याक? कारण कितें गेम? कित्याक आयची हांव बरो खेळ्ळा आनी 3 गोल मारले. आनी दुसरे भुरगे? दुसऱ्या मॅच तेवूय बरे खेळ्ळे, तेवूय म्हाका सपोर्ट केला खेळपाक. कॉम्बिनेशन बरें जालें. आतां तुजे फ्युचर्स प्लॅन कितें आसा? तूं कितें फुटबॉल खेळटलो आनी कितें? हय, फुटबॉल खेळपाचें न्हू फ्युचर आसा फुटबॉल. आतां यंग भुरगे जे फुटबॉल खेळोंक येतात तांकां तूं मॅसेज कितें दिता? तूं कितें सांगूंक सोदता त्या भुरग्यांक? हेच भाशेन ते टफ खेळपा जाय आनी आपल्याचें नांव सांगपा. गोमंतक टुडे हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनीक आशिल्ल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.